ही शिरदोणची सत्यवती काणकोणकार. फाटली खंय 25 वर्सां जाली ती पणजे भोंवन गांवठी भाजी, केळी आनी हेर फळ फळावळ विकता. तिची पिराय 70 वर्सां. तिच्या फाटीक बाग आयल्या. तिचो एक चलो आसा, मात तो दुयेत आशिल्ल्यान हातरुणार पडला. चल्याची 2 भुरगीं आसात. आपल्या नातरां खातीर ही 70 वर्सां पिरायेची सत्यवती हे अशे घश्टे काडटा. शिरदोना. आणि तू काम करता तर आता? हा हा. आणि कितें कितें घेऊन येता तर तू? ओके. आणि तुमचे गावठी? हा. कोण गावठी घेऊन भोंवता? गावठी. आणि घरान कोण ना तर काम करपी? हा. हा. ओके. आणि तूच आता भुरग्यांक पळयता तर? हा. ती काय करना? तुका आता कितली वर्सां? 70. ओके. आता सध्या कितें कितें आहा तर तुजे कडेन? सोंपले. दर दिसा येता तू? ओके. चलोन भोंवता? हा. चलोन भोंवता? ओके. ओके. कशें चोडो तुजो आतां काम करना? हो. हा. मागीर तेन्नाच्यान आतां तू कितली वर्सां जाली अशें करता? हो. आतां तू इतली जाणटी जाली तरी तुका पोसचें पडटा भुरग्यांक. आणि सरकारान बीन कितें असो? हा. ते येता फक्त. आणि हे तू करता? कितली भुरगीं आहा तर? ती स्कुलान वयता? आणि आख्खे पणजेन चलोन भोंवता? तुझे नाव कितें म्हटलें? सत्यवती कितें? हा. शिड्डोनची तू? शिड्डोनची जाता? अशे ह्या सत्यवतीक सरकारान कायद्याच्या चौकटी भायर वचून आनी आमी लोकांनी आमचे कडेन शक्य तितलो सगळो आदार करपाची गरज आसा. कारण आपल्या 2 नातरां खातीर पिरायेच्या 70 वर्सांय सत्यवतीचो सुरू आशिल्लो हो संघर्श. तशेंच कितलोय वायट वेळ आयलो तरी कश्टान आनी स्वाभिमानान जीण कशी जगप हो व्हड संदेश सत्यवती आमकां सगल्यांक दिता. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर वर्षा आश्वेकार.